हे आन्सर करपाक जाय. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल, जेन्ना कोविडा कडेन सरकार म्हणटा आमच्या कडेन पयसो ना, आनी इट इज द फॅक्ट की सरकारा कडेन पयसो ना, सरकार लोनान बुडला, लोकांक सॅलरी घालपाक तेंच्या कडेन पयसो ना, कॉन्ट्रॅक्टराचे बिलां क्लियर करपाक तेंच्या कडेन पयशे ना, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमार लोकांक भुरग्यांक घेतला तेंका सॅलरी टायमार मेळना. हे सगळे जाल्ले आसतना सरकार आता हे ऑलमोस्ट 250 ते 300 करोडाचो तेच्या कडेन बर्डन येतलो. 250 ते 300 करोडाचे प्रोविजन फायनान्शियल अप्रुव्हल सरकारान घेतला काय ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल. तुम्ही जॉब दिता म्हणून सांगता, पण ते जॉब दिता तेंका तुम्ही सॅलरी दिवपाक तुमची लायकी आसा, ती लायकी तुम्ही बिल्ड केला काय ना. पर जॉब सपोज आमी 10,000 जॉब म्हटले आनी सपोज आमी 20,000 रुपये सॅलरी जर धरली जाल्यार 20 करोड म्हयन्याक जाले. सो 12 म्हयन्याक ऑलमोस्ट 240 करोड जाले. जाल्यार 200 ते 300 करोड जे जाय पळय तेचे प्रोविजन सरकारान केला काय ना. कित्याक कोविडा टायमार गोंयकारांक एक सादे मास्क सुद्धा हेंच्यांनी फ्री दिवंक ना, जाल्यार म्हाका दिसना ह्या सरकारा कडेन जॉब दिवपाची ताकद आसा. हे फक्त भुरग्यांक आतां आडोवन धरपाक सोदता. ते दीस आमी एक इन्सिडंट सांगता की आमी जेन्ना ट्री प्लांटेशनाक गेल्ले सावथ गोवा एका बिचाचेर, तेन्ना भुरगे ट्रेन जाताले, प्रॅक्टीस करताले. तेंच्यांनी पुलीस जॉबाक एप्लाय केल्ले जाल्यार ते फिजिकल फिटनेस आपले हे करपाक वाडोवपाक ते थंय ट्रेनिंग घेताले, नाल्यार प्रॅक्टीस करताले. जाल्यार ह्या भुरग्यांचो लायफाचे कितें ते बाबडे आपल्याक तेंचे कडेन पयशे नासतले, पूण तेंचे कडेन फिजिकल फिटनेस आसतले, सगळें आसतलें. सो ह्या भुरग्यांक जॉब मेळपाची गॅरंटी कितली आसा. तेंच्यांनी पयशे दिवन जॉब घेवपाक जाय की मेरिटाचेर तेंकां जॉब मेळटले. हे कोणाकूच हे ना, गॅरंटी ना की आपणाक हांव बाबा बरो आसा, आपूण मेरिटान बरो आसा, फिजिकलान बरो आसा, आपूण एग्जाम्स बरे आन्सर करता आपणाक जॉब मेळटले. हे खंयच्याच भुरग्याक आयज गॅरंटी ना. फक्त गजाली चलता पयशांचे. ह्या जॉबाक 3 लाख, ह्या जॉबाक 4 लाख, ह्या जॉबाक 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख हे रेटी चल्ला. जर तुम्ही लोक बाजारात जर हॉटेलार बसतात जर आनी खंय बसतात जाल्यार तुम्ही जर आयकतात जाल्यार हे रेटींचे आवाज आयकपाक येता. जाल्यार हे रेटी कोणे ठरयला. हे सगळे प्रश्न सीएमान आन्सर करपाक जाय आनी लोकांनी क्वेश्चन करपाक जाय. फक्त जॉब दितले म्हणून पिशान येवपाचे ना. 2012 सालान बेकारी भत्ता अजून आमकां मेळोंक ना. 2017 सालान अनएम्प्लॉयमेंट फ्री स्टेट म्हटलें ती आमकां मेळोंक ना. आनी 2000 आतां झेडपी इलेक्शनाक 19 तेंच्यांनी जॉब दितले म्हणून सांगलेले, म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक सांगलेले, ते क्रिएट जावना. सो ह्या फुडें ते जातले काय ना आमकां खबर ना. आनी आमी एक मेसेज दिवपाक सोदता सीएमान की जितले जॉब येतले हे सगळ्या जॉबांचेर आमी नजर दवरतले. रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आमी एक टास्क फोर्स केला. तो फोर्स ह्या जॉबांचेर, तेच्या रिक्रुटमेंटाचेर, फुल प्रोसिजराचेर, कोणाक रिक्रूट करता कोणाक ना हेचेर सगळ्याचेर नजर दवरतले. आनी वी आर रेडी टू गो इन कोर्ट. आमी ऑलरेडी लीगल एडवायस घेतलेलो आसा आनी आमचो लीगल एक्सपर्ट, आमचे लीगल टीम आसा पळय ती हेचेर एक्शन घेवपाकूय आमी रेडी रावले आसा. म्हणजे तुमी भुरग्यांच्या लायफा कडेन खेळ करूं शकना. जो मेरिटाचेर आसा तेकाच जॉब मेळपाक जाय. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काब्रालाक दिसता इलेक्ट्रिसिटी तेचे पावर आसा म्हणून पावर तेचेच आसपाक जायना. हे पयलीं लक्षात घेवपाक जाय. प्रत्येक गोंयकाराक इक्वल रायट आसा. आनी तुमी मायग्रंटांक जर जॉब दिले तेंचे सर्टिफिकेटी तेंचे सगळे A to Z आमी चॅक करतले. नेम चेंज सगळें चॅक करतले, सगळी कुंडली काडटले. ही सरकाराक सांगता. आनी तुमी जर मायग्रंटांक जॉब दिले तुमकां गोंयकार ह्या फुडें कितें पळय तुमची जागा ती दाखोवपाक रावला आनी दाखयतलो. सो ही एक वॉर्निंग रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडल्यान म्हणून सीएम आनी सीएमाची जी टीम आसा ते समजूं शकता.